फाटली 50 वर्सां जो कोयराचेर कोयर साठवून दवरिल्लो आसा तो कोयर ट्रीट करपाक आतांचो सरकार एका वर्साक 500 कोटी रुपया मोडटा अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान सांगलें। प्लास्टीक वापरपाचें बंद करचें तशेंच रस्त्याचेर कोयर उडोवपाचो न्हय जाल्यार कोयराच्यो समस्या सुटाव्यो जातले अशें डिजास्टर मॅनेजमेंट सायक्लोन केंद्राच्या लोकार्पण वेळार मुखेलमंत्र्यान सांगलें। 50 वर्सां फाटल्या सरकारान जो कोयर थारोवन दवरलेलो पळय न्ही रे, डंप करून दवरलेलो तो आतां आमी काडटा। सगळी कडेन आमी जाका लिगसी डंप म्हणटात, म्हणजे आमी कशें आसता फाटल्या 1 वर 2 वर 50 वर्सां जालीं कोयरार कोयर काडून दवरला, कोणीच केन्ना ट्रीट करूंक नासलो। कचरो ट्रीट करपाकूच आतांचें सरकार 500 कोटी रुपया मोडटा। कितले? वर्साक कमीत कमी 500 कोटी। कोणाचो कचरो रे? लोकांचो, आमचो न्हू। सरकाराचो कचरो आमी वेवस्थीत ट्रीट करता। लोकांनी गोंयभर जो कचरो रस्त्यार उडयता, भायर उडयला, घरांतल्यान काडून उडयला, तो ट्रीट करपाक 500 कोटी रुपया वर्साक लागता। म्हणून म्हजी रिक्वेस्ट आसा, आमी स्वता कमीत कमी प्लास्टीक वापरचें ना हाजेर आमी भर दिवपाक जाय। आमी घरांतल्यान बॅग भायर घेवन वयतले, निदान कचरो प्रत्येक जाणांनी जर ठरयलें की हांव कचरो कमी करतलो जाल्यारच तो कचरो कमी जातलो, जाल्यार तुमी तो पळयात थंयसर। म्हणजे तुमकां थोड्या दिसांनी घाणीन रावचें पडटलें। सरकार कितले फावटी काडटलो आनी कसो काडटलो? आमच्या घरा भोंवती आमी घरान निव्वळ करता आनी भायर सगळें व्हरून उडयता। आनी ताज्या पासून म्हणजे आतां जे डिजास्टर हो जाला त्या खातीर डिजास्टराक आमी ट्रीट करपाक हें करता, पण फाल्यां सकाळीं ज्या कचऱ्याच्यो समस्या जाल्या ते त्या परिसरांत रावपी लोकांकूच भोगचें पडपाक शकता। ते पडचें न्ही जर आसत जाल्यार म्हाका दिसता आमी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय, आमी काळजी घेवची पडटली। म्हणून म्हाजी सगळ्या जाणांक कळकळीची विनंती आसा की जाता तितको कचरो कमी करपाक आमी सगळ्यांनी काम करचें।